सकाळ जेव्हा संजेरी इजी एक खाण करक जाल्यार रुलाव भाकरी करी येता लोणीगां खावच्याक रुची जाता. रुलावा भाकरी बंच रवान करचे. बॉम्बे रवा बशी चिक्केची होड असता आणि कलर ब्राऊन असता. 1 कप बंची रवा, 1 कप रुलाव घालला तशी 1 कप उदक घालतास. एक अर्ध घंटो तिंबोका. तिंबोचे स्टेप मस्त इम्पॉर्टंट. तिंबेल पावना जाल्यार रुलाव भाकरी काडू येना. हे फुल ड्राय जाल्ले आता एक मिक्सीन तू 1/4 कप सोयांगा रुलाव भाकरी मोव जावच्या घालचे. तिकसाणीक 1 तर मिरसांगी, एक फ्लेवराक सಣ್ಣ कुडको अल्ले आणि गोडसाणीक थोडे गोड, थोडे मीठ घालून लाना वाटूचे. उदक घालून सम पेस्ट करून घेवया. हांगा चड उदक घालचे नाका. पीठ कायलीन घालतना उदक चड आसल्यार ओट्राशी उसळता. तशें जालें तितलें उणें उदक घालका. एक व्हड पियाव. हांगा पियाव खायना जाल्यार हिंगा पिठी घाल येता. पियाव घाल नंतर समाची उदक सोडता. एक कायलीन सम तेल घालून स्प्रेड करया. कायल तापले नंतर 2 स्पून पीठ घालतस. भाकरी म्हळ्यार अशी हातांनी पतलोन करचे. हे चिकीची धाट असता पळोवच्याक. तूप जो तेल घालून घेवन भावडी दंकोन सना उजेरी 1-2 मिनिट भाजूचे. हांग काडतना गडीबिडी केल्यार भाकरी काडू येना. हाका आमी स्लो कुकिंग म्हणटा ती उगूर भाजूचे. लोखंडा कायलीन तू चिकीची चड वेळ लागता. नॉनस्टिक कायलीन ते काडयत मस्त सुला बरी वग्गी जाता. हांग ओटूची रुलाव भाकरी जाला लोणी घालून खावच्याक भयंकर टेस्टी असता. होवा चटणी केलेलं ताजी लिंक हांव कमेंटान दिता, पळयात ती.